welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Bharat Bandh receives good response in Goa. Markets, shops, local buses and petrol pumps stay closed. Few untoward incidents at various places. Petrol pumps and few establishments open late evening. All 5 police constables arrested in Dudu case suspended. Court remands them to 8 days CBI custody. CBI yet to translate Lucky Farmhouse's statement. Foundation stone laid for bypass road from Muge to Kapche. CM says if needed, houses to be shifted but work to continue and complete within 20 months. Ganesh Raj Narvekar's career will be decided by BCCI and GCA Managing Committee, says Secretary Prasad Fatharpekar. Urged Narvekar to be transparent several times over selections, claims Fatharpekar. And Goa's Sonia Parab slugging it out in Moscow's professional boxing circuit. Sonia to take on Italy's Maria Rosa Tabuso. It's going to be very, very tough and hard fight, says Sonia's coach Fabrizio Petroni. And now the news in detail. Nationwide protest against soaring petrol prices received good response in Goa. On Thursday, local buses, markets, petrol pumps and shops were seen closed. Government employees too were absent for their regular work. Some shops in Panji and other areas were forcibly closed, whereas incidents like stoning of buses and puncturing vehicles were reported. At various places in the state, roads were blocked by cutting down trees and burning tires. However, by late evening on Thursday, petrol pumps and few establishments were opened. Have a look. बस बंद है, एक भी बस नहीं मिल रही है, जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं, बहुत दूर दूर तक है, तो पैदल नहीं जा सकते ना, तो बस सब बंद है पूरा। आज डिझेलाचेर पयल्यो गाडयो चलता, बसी बी पयल्यो चलता, त्यो आयज बंद आहा आनी सामान्य मनीस पेट्रोलाच्या रेट देंवोवची म्हणून पळय जे बंद केला पळय गोंयांत, ते पेट्रोलाचेर चलणाऱ्यो गाडयो 4 व्हिलर 2 व्हिलर हे मोठ्या प्रमाणात घेवन सगळ्या ऑफिसांनी बी आयज लोक हांगासर येयल्लो आहा। म्हणून कितें आहा, खंयच्या तरी पक्षा तर्फे खंयच्या तरी पक्षाक टार्गेट करपाक हे राजकारण करपाचो हांगासर प्रयत्न जाता अशें पळोवपाक दिसता। पेडणेच्यान पळय बस येयल्ली आनी वयताना ती आडयली तेन्ना फुड्यान थंय पुलीस आसले, तो पुलिसांनी सरळ ताका सांगलां कितें की कॉपरेट कर आयच्या दिसाक आनी बस व्हरोन बंद दवर, आमी तुका कांय सेक्युरिटी दिवंक शकना हांगा तुका मारलो जाल्यार। सीएमान जो काल स्टेटमेंट दिला तो टोटल बेजबाबदार हय। आमी गोवा बंद आसा म्हणून आमी आज फूल सपोर्ट केला, कित्याक आमकां पेट्रोल देंवलेलें जाय गोंयान। एक्चुअली सगळ्यो सकाळच्यान बसी चालू आशिल्ल्यो पण मागीर रस्त्यार ब्लॉक केले, ताका लागून आमकां थोड्यो बसी ऑफ रोड दवरच्यो पडल्यो। पळय आमकां ह्या धंद्या वयल्यान दुसरो कांय ना न्हू, कोण सपोर्टूच कांय करिना आमकां ह्या धंद्या वयल्यान आमचें पोट चलता, म्हणटा आमकां हो धंदो करचोच पडटा, नाजाल्यार आमचें कशें चलतलें। कदंबा प्रायवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन अशें म्हणटा की तांकां चडशे रुटांनी बसी बंद दवरच्यो पडल्यो कित्याक रोड ब्लॉक केल्ले आसा। पुलीस प्रोटेक्शनूय ना हांगासर पणजे बस स्टँडार, 1-2 पुलीस सोडल्यार आनी हांगासर कोण पुलीस हांगासर दिसना आमकां। चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकारा वांगडा हांव नवदीप आगियार, प्रुडंट मिडिया खातीर। We are in total support of this bandh, and the reason is the steep hike in the petroleum prices. It is not going to be the end of it, it's just the beginning. 7 rupees 50 paise is just the beginning. आज पूर्ण स्वयंस्फूर्तीन सगळ्यांनी बंद केले, कोणा फोर्स करू ना। म्हणजे हे काँग्रेस सरकार आमकां पयलीं जे पळय वाहनां अभावी लोक चलताले त्या परिस्थितीचेर व्हरपाक सोदता। Our university exam, engineering exam papers which were supposed to be held today have been postponed to the 13th of June on account of the Bharat Bandh. Already we have a paper on the 12th and postponing it to the 13th, the next paper we have on 13th. So we hardly have half day to
read through the subject, and that time is not even enough to read through the subject, let alone a revision. So my question, and Mr. Parrikar is himself an engineer and he will know our difficulties, how much we face. So my question is the NDA government, is the NDA going to compensate for the students that the marks they are about to lose because of this Bharat Bandh? आमच्या सारखे कोण कामाक वयता पळय प्रायवेट न्हू तेंचो हेंच्यांनी प्रॉब्लेम क्लियर करून दवरला आनी सगळे आतां शॉप बी बंद आहा आमचो बंद आहा थंय व्हडलें कळ्ळें तुका हो कित्या खातीर केला हो इशू कांय कळना तेंचे एका दिसान पेट्रोल देंवचें ना हें नक्की हांव तुका 100% हें जावचें ना शक्य पर्रेकरार सुद्दां जावचें ना हें फूल हांव गॅरंटी दिता बंद करपाचें न्ही तुम्ही कसं कंटिन्यू कंप्लीट सगळे युनिट बंद करपाचे कंप्लीट जो पर्यंत सरकार फाटी घेना तो पर्यंत लास्ट पर्यंत शेवटची भूमिका 2 महिने 3 महिने 4 महिने लागो एक गाडी एक दुधाची गाडी कसलीच गाडी भायर सरोंक जायना लोक उपाशी उरोवन जेन्ना रस्त्यार येतले तेन्ना सरकार ह्या पळय जावचो ना आमकां रातभर ड्युटी करची पडली एक तर रातचे हांगासर थिएटरा कडेन उजो घातलो तेंच्यांनी ड्रायराक परत आतां सकाळीं घातलो आनी राती हांगासर हॉस्पिटला कडेन थंय झांटे कॉलेजी कडेन प्लस पुला कडेन झाडां सगळीं मारून घातलीं ती मागीर रातभर आमी तेच काम केलें आनी 2-3 कडेन उजो घातलो तेंच्यांनी तो आमी पावलेलो कंप्लीट बाजार बंद कोणाचे चुकून सुद्धा दुकानार कोणा चाय काडलेली ना साधारण वेंडर्स आसा ते सुद्धा बसोंक ना महागाई इतली भडकल्या तातूंत भितर आज पेट्रोलाचे प्रत्येका कडेन वाहन आसात हें आसात ट्रान्सपोर्ट आसा तितूंत जर 7.5 रुपया अशें जर पेट्रोल जर वाडयलें जाल्यार लोकांनी सामान्य मनशान कशें जगपाचें आयज आमी भारत बंद पळय दवरला त्या भारत बंदाक आमकां सगळे सांगी केपें कुडचरें सगळे बरो पूर्ण प्रतिसाद मेळ्ळा आनी बंद यशस्वी जालें म्हणपाक कांय हरकत ना कांयच वायट घटना घडनासतना जे लोकांनी आपलो जो राग आसा तो राग लोकांक सरकाराक दाखोवपा खातीर आपण जावन स्वता जावन सगळ्यांनी शॉपां बशी बंद दवरल्यात झाडां बंदाक म्हणटा दुसऱ्याचे गॅस सिलिंडर वाडले आसा त्या तिसऱ्याचे केरोसीन गव्हर्मेंटान बंद केल्ले आसा तेन्ना लोकांचेर उपाशी मरपाची पाळी येयल्ली आसा ही पाळी निदान येवची न्हू अशी म्हाका दिसता जे केरोसीन आसा तें चालू करचें आनी पेट्रोलाची दर ही कमी जावची अशें म्हाका दिसता आणि बंद 100% यशस्वी केलो हेच्या बद्दल भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन आमी गोंयकारांचे मनापासून आभार मानतात केंद्रांतल्या UPA सरकारान गोंयकाराच्या ह्या भावनेची दखल घेवची देशवासियांच्या ह्या भावनेची दखल घेवची पणजेन बंद करपाची जबरदस्ती कोणेच करूं ना जनतेनूच स्वताहून प्रतिसाद दिला भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी खंयच लोकांक धाक दपटसा दाखोवपाचो वा धमकावपाचो प्रयत्न केल्लो ना कांय लोक बंदच्या वेळार मुद्दम मस्ती करतात कांय दुकानदार आसात ते बीन मस्ती करतात केन्नाय केन्नाय तांकां समजावणेच्या सुरान सांगचें पडटा पूण अशें लोकांक धमकावन हें करून बंद आमी केल्लो ना ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मीडिया It's time for a short break. Stay tuned.